जायती कामां जाल्या आनी जायत आसा आनी आयज एक व्हडलो प्रोजेक्ट आमी इनॉग्रेट करता आमच्या आमदार बाब अंकन वाजाच्या हातीन। एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणजे 4.5 कोटीचो प्रोजेक्ट हो हॉटमिक्स येतलो रोड हांगाच्यान सामको रोडली पासून आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा बाब फिलीप। सो हे भशेन जायतीं कामां जाल्यात। फाटीं झेडपीन जायतीं कामां केल्या आनी MLA आतां करीत आसा आनी खुबशे प्रोजेक्ट एक 2-3 दिसांनी आमी इनॉग्रेट करीत रावतले कित्याक सर सगळे कडेन भोंवून पर्सनल फॉलोअप करून इवन अप टू CM लेवल फॉलोअप करून ताणें सँक्शन केल्ले आसा। व्हडले व्हडले रोड 5 करोडाचे 3 करोडाचे 4 करोडाचे आनीक एक प्रपोजल आमचो 10 करोडाचो ते आसा तो सुद्दां सर वचून ते फॉलोअप करून पास करून हाडटलो। इतलें काम आमचो आमदार बाब अंकन वाजा हे आमच्या मतदारसंघात करीत रावला। सर तुमकां भेटलो पयलीं आमी आतां बुके दितले वेलकम करपाक। पयलीं ह्या वार्डाचो पंच बाय सानिया डेप्युटी सरपंच आमी कोर्ताली विलेज प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ताली हे विलेजीन आमी ताणेर ह्या वाड्यान आसात। आनीक आमचे मदीं आमचे कोर्तालचे ZP आसा तशेंच आमचे कोर्तालचे सरपंच आसा डेप्युटी सरपंच आसा पंच आसा आनी आमची गांवची भावा भयणां आसात। आयज सांगपाचें म्हणल्यार आमी कुट्टाडे जे आमचे विलेजीन आमचे जे रोड आसा तो रोड आतांच आमी इनोवेशन केल्लें आसा हॉटमिक्साचेर आनी हो हेजो कॉस्ट जावन आसा 4.5 करोड। आनीक तुमकां खबर आहा जे आमचे गांवांत जायते रोड आमचे जायते फुटफॉल जाल्ले आसात आनी हे जे आमचे मेन फुटफॉल जाल्ले थंयसर आमी सगळे हॉटमिक्स आमी घालपाची तयारी जाल्ली आसा आनी आमी आयज इनोवेशन केल्लें आसा। आनी तुमकां खबर आहा 3-4 दिसां पयलीं आमी वेलसांव कांसावली हांगासरूय 3.5 करोडाचो आमी प्रोजेक्ट गेल्लो आसा हॉटमिक्स गेल्लो आसा तेवूय आमचे स्टार्ट जातले। फक्त आमी आज इनोवेशन करता कित्याक रिसेंटली आतां कोड बी लागपाचो आसा आनी कोड लागलो जाल्यार आमकां इल्लो प्रॉब्लम जातलो। आमचो ऑलरेडी म्हाका जो प्लांट आसा हॉटमिक्साचो तो स्टार्ट जावना कॉन्ट्रॅक्टर सारके म्हणजे स्टार्ट जावना एंड ऑफ नोव्हेंबर हो स्टार्ट जातलो सारकें न्हू म्हणल्यार एंड ऑफ नोव्हेंबर हो स्टार्ट जातलो तेन्ना हे आमचे सगळे आमचे जे रोड आसा ते आमचे हॉटमिक्स जातले। ऑलरेडी स्टार्ट केला बाकीचे थोडे कडेन आमचे काम ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आसा आनी आनीकूय आमचे प्रोजेक्ट आतां आमच्या एडीन सांगलेलें आसा आनी जायते आमचे पेंडींग आसा जावं आमगे केलोसी विलेज हांगासर इंटरनल बाकीचे रोड आसा तेवूय आमची फायल ऑलमोस्ट टेंडराक येयल्ली आसा। तशेंच सांकवाडे 10 करोडाची तिवूय आमची फायल ऑलरेडी प्रोसेसान आसा। तशेंच 65 लॅक्स जे आमचे सांकवाड इंटरनल रोड ते वाड्यान आमचे सिंदोली हांगासर 65 लॅक्साचो ऑलरेडी टेंडर जावन आमी वर्क ऑर्डर बी दिल्ली आसा। असली जायती आमची कामां ही हॉटमिक्साची आमची हांगासर जाल्ली आसा आनी जावपाची आसा। आनी हांव जाणा आमकां जायते थोड्यांक आमकां हांगासर त्रास जाले जावं आमचे केलोसी लोकांक वयता ते आमचे जांबडी ताणेर हांगा वयता ते त्रास जाले बाकीचे इंटरनल रोड आहा ताकाय आमी हे सगळे हॉटमिक्स करून दितले। हांव पयलीं सुवातेर सगळे आमच्या जे CM सराक कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचो दिगांबर सर PWD मिनिस्टर हाकाय थँक्यू म्हणटा तशेंच आमचे PWDचे ऑफिसर जावं C AE हेका JE हेका सगळ्यांक हांव कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें ही फायल मूव करपाक जायतो आमकां आदार केलो आसा आनी हांवूय जे जे डिपार्टमेंटान वचपाक जाय ते फॉलोअप करून ही आयज आमची कामां जाल्ली आसा। कित्याक इतली फकाणां न्हू इतलो जे क्रोर्साचें आमचे कोर्ताली कॉन्ट्रॅक्टींग काम जाता। आनी तुमकां खबर आसा जेन्ना ही मोठे काम म्हणून म्हाका मिडियाकूय आपोवचें पडलें आनी बाकीचे जायते आमची बारीक बारीक आमचे गोवोरमेंटान म्हाका कामां केल्लीं आसा तरी आसतना हांव मिडियाक दाखयता पूण तरी जी आमकां मेन कितें आहा ती म्हाका दाखोवची पडली आनी आयज आमचे मदीं सगळीं आमची गांवची सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच हांगासर आसा हांव तांकां कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव मागता बाकीचे जायती आमची कामां आसा ती आमची पायपलायन आसा आनी कामां आमी जातलीं। तुमकां खबर आसा आमी जेन्ना
काम करता जाल्यार ग्रास रुटाचेर रावन आमी कामां केल्लीं आसा आनी आमी म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव भोंवन जाता तितली आमी कामां करपाक वयतलो. कोर्तालीम हॉट मिक्सिंग चालू केल्लें आसा आयज आनी हें इनॉग्रेशन आमच्या MLAच्या हातूंतल्यान जाल्लें आसा. जायते रोड्स आमी घेतल्या आनी जायते बरें काम करता. तेजे वरवीं म्हाकाय काम करपाचें एक हें मेवता, कॅपेसिटी मेवता. ते भशेन आयज हॉट मिक्सिंग करून हे रोड सारके पिड्ड्यार जालो आहाय. सो लोकांक बरें बेनिफीट मेवतलें ह्या रस्त्याचें. आनी हे सगळे रोड जाले म्हणटकच आमकां ते लोकांक कोणाक प्रॉब्लम जावचो ना. रस्त्याक लागून जायते प्रॉब्लम्स आसता. लोक सगळे म्हणटा रोड सारके ना, पयले रोड हें करा. आतां सगळे आमचे दिसता कुट्टाळेचे आनी सांकवाळे सगळे एरिया कवर अप जातले रोड. फोंडा कोर्टे जंक्शनाचेर कोर्ताली म्हाका रोड सारके हें जाल्ले आशिल्ले. आज हॉट मिक्सिंग करून हे रोड सारके जातले आनी लोकांक बरें बेनिफीट मेळटलें. आमी हांगा कुट्टाळच्या लोटले जंक्शनाचेर आसात आनी हांगासर रस्त्याचेर इतले पॉटहोल्स आशिल्ले तेका अपघात जावपाची हांगासर खूब रिस्क आसली, खूब डेंजर आसलो लोकां खातीर. हांव मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा आमच्या MLAक. तांणी हो कामाक हात घातला हांगासर टेंडर पास करून घेतला. तशेंच जे हायर ऑथॉरिटीज आसा, जे मिनिस्टर्स हितून इनवॉल्व आशिल्ले, जे कांय कार्यकर्ते, जे ऑफिसर्स हितून फायल फॉरवर्ड करपाक इनवॉल्व आशिल्ले, तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. बेगीनच्या बेगीन आमकां काम चालू करपाक तुमी हेल्प केलो म्हणून. थँक्यू सो मच. For its important work, I appreciate our MLA कित्याक गरजेचे important as such कित्याक it was a need of an hour. हालींच एक 4 दीस पयले आमचो एकलो भुरगो आमचे गांवचो अपघात जावन ही सिरियस स्टील इंटू GMC just because of the potholes. आनी आमी पावसा दिसांनी देखून वी वर फॉलोईंग अप विथ आवर MLA and MLA is to always coordinate with आमचो J Gaurish is to always come आनी potholes बीन सदांच तो पॅक करून आमकां आदार करतालो. बट दॅट वॉज जस्ट अ टेम्पररी वन एंड ड्यू टू अनसिजनेबल रेन हें आतां आमचें काम जें सरान घेतलां तें वी कुडंट स्टार्ट इट अकॉर्डिंग टू द टायम लायन. बट आय वूड रियली से सर इट वॉज रियली द नीड ऑफ द आवर. आनी हांव समजता आमचे इंटरनल रोड्सूय बीन सगळे कवर अप जातले मूं हे प्रोजेक्टांतल्यान आनी हीच पुरी आमची ही मुखार वयली बीन कामां जातली म्हूण आमकां हांव आस करतां. थँक्यू.